तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा कला अकॅडमी ऑफ गोवा दोगांयकूय सांगाताक रावन हो आमचो खेळ हांगासर दाखोवंक संदी दिली म्हणून काल सांतान चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी तुमकांय हांव काल सांतान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमचो मोलादीक वेळ पडार करून हो काडीच देंवल्लींच्यो पार्ट्यो पळोवंक आयली म्हणून. आतां आमी पार्ट्यो सुरू करता. काडीच देंवल्ली आनी ताच्या सांगाती सुरू करता म्हजी पार्ट जाचें नांव सोनियेचो. मनशाचें जिवीत कोरें जावन आसा, आमकां देवाचें फुकट एक देणे. देव आमचो रोचणार कांयच कोडना ताचे विणे. जेजून पोवी संस्कार घडून दवरल्यात, जिवीत चलोवंक संस्कारा पोरमोणे. बारीक चिंतून नियाळ करून सगले जावया शाणे. भुरगें जल्मोन थोड्याच दिसांनी ताका यादनीक दिता पोविस्नान. पोवी सोबेचे वांगडी जाता त्या साक्रामेंतान. म्हणटो चड लोक दिसूंक जाय आसलो देवाक दिवूंक भुरग्यांक इगोर्जान. पूण लोक सोमतो जेवणाकूच येतात प्रेजेंट घेवन हॉलान. भुरगें वाडोवन गिन्यानाचें जाता, वायट बरें कितें तें मानून घेता. याज्ञीक बाकुमसार संस्कारा वरवीं नितळ कोत्ता. आमचें काळीज देवाचें एक मंदीर, ह्या मंदिरान जेजू विराट घेता. पयलो कुमिन्या उंड्या सोऱ्या रुपान जेजू येता. भुरगो वाडोवन जातोच तोरणाटो, जिवी सांपडटा वा धोळमोळाक. संवसारी वस्तूक लब्धोन वेग वयता पातकी जिविताक. पूण ताका वचें कांयच पडोंक ना, देव तोंकलें ताका आपोण दिता. थोडे संस्कार हो घेता समजोन ही केटी यात्रा. फुडलो संस्कार व्हरतो तासो तेसा, गोश्टांक फुडो करूंक देव दिता बेसा. इतल्या जाणांची पिडा आनी रोग पयस जाता. थोडे भिवोन तातूंत वांटो घेनात, तितून मनशाचोच मोदेवाशी वेता. सगल्यांचे जेजूची कृपा देंवता हें तूं विसरता. आत्मीक वाटेन मनीस वाटोगूच थोडे याज्ञीक संस्कार घेता. देवाचो मुळयारी जावन जेजूचो वाट फुडें वता. लोक संस्कारान दादल्या बायलेचो एकवट पोवी सभा समृप्ता. सातूय संस्कारान जेजू आसा आमकां कृपा मेळटा. संस्कार देवाचे चड म्हत्वाचे, जेजूची कृपा वांगता. खरेंच चोरी तुज्या लागीं दुडो आसल्यार तुका कोणूय चेपें काडटा. आनीक चोरी तर तुज्या लागीं दुडू नासल्यार तूं काय एक सादो कुत्रो पासून पळयना. म्हजो पूत जल्मच्या आदीं म्हजो घरकारो संवसार सोडून गेलोलो. हांवें म्हज्या पुताक वाडयलो, शिकयलो आनीक शेकी ताका हांवें काजार केलो. बरी शेगुणाची सून हांवें म्हज्या घरांत हाडल्या. पूण सकाळीं फुडें म्हणून मिसाक गेलेली, आसून येवंक ना. खूंय पावली म्हणून देव सर. आगो बाये कितें तूं हुस्केत तूं येतली गो ती. मी एस्कापा जाय कोणा कडेन उलयता आसतो न्हू येतली. बेश्टें टेन्शन घेनाका. आगो ही जायली मुगो ती. मामी
मिलाग्रेन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सगळे एकट्यान किती उलयता सळय बाय हांव आतां तुमचीच खबर मिलाग्रीनाक सांगताली आमची खबर? मिसाक सकाळी गेलेली आजून कळोंक ना म्हणून मामी आज बुधवार म्हणटो सायबणीचे नळे नासले न्हय ते सोपोन घरा येता म्हणून सर आमकां वेळ जालो सनेशाना म्हजे मामीन म्हाका डॅडी फाटल्यान मोगान वाडयलो शिकयलो आनी वरान काजारीक केलो हांव म्हजे मामीक सदांच खुशाल दवरतलो तू कांयच भियेना तुजी मामी तीच म्हजी मामी ल्हानपणींतल्यान हांवें म्हजी मामीक पळोवंक ना आमी गरीब पूण म्हजे पायन म्हाका ह्या संवसारांतलें सगलें सूख दिलें म्हाका ल्हानांतलें व्हड केलें म्हाका भरपूर शिकयलें आयज म्हजे पायक लागून म्हाका एक बरी गव्हर्मेंट सर्वीस पासून फावो जाली तुजी मामी हांव म्हजी सासू माय न्हय पूण म्हजीच मामी जाल्ल्या तरी तिका रेस्पेद आनीक मान दितली साईबा हांव तुका इतलें मागोता हो घराब सदां सुखी दवर मिलाग्री आमी एकामेकाच्या संगाताक रावन आमी आमचो संवसार करतली आनी म्हजे मामीक सदांच खुशाल दवरतली व्हेरी गुड मामी तू आमच्या चोडा मोगाची राणी तू आमच्या घराची आमी या संवसारान आसून पासून मोगान सेवा कोत्तेली हांव तुजी कसलेंच तुका तुका मी दिवची ना सून तुजी या चोडा मोगाची सासू माय केन्ना जावूची ना सोजवतेली काशा माय मूळ म्हजी तुमची दोगांयची उतरां आयकून बरेंच काळ संतान जाली खोशी स्वताच आमी वशीच भोंवची एकामेकाच्या सान्यातात आतां भोंवता पळय कशी आमी तुमच्या पासून जायते त्रास काडल्या बरेंच उतरां तिची मोयपाशी तिच्या उतरां काल सोलूंक जाय तिका रेस्पेद मान दिवंक जाय केन्नाच कोन्ना काय निराशी दुनिया आज सोडून तुजे काय मागता हो आमचो गोरा बो तू सांबाळ वायट बऱ्याक आमच्या सांगाताक दुनिया सदांच आमकां चिटकून उस्कुराव एकामेकाचो रागान उलोवं कालचां केन्नाच घालचें न्हय तें गांव गांवो जालो लोवय तो पेटा उलटाची सासना कुत्ता ती माव गांवो जालो लोवय तो पेटा उलटाची सासना कुत्ता ती माव चल मिलाग्री भितर वच आनी आमचे चायेची कर म्हज्या पोटाक सारकीच भूक लागल्या अरे बाबा चाये पासून भिवपाक केसली गरज ना हांवें भितर सगळें रेडी करून दवरला तूं म्हाका भितर येवपाचें बसपाचें आनी च्या पिवपाची चल सिया हांव भितर वेता म्हज्या पोटाक सारकीच भूक लागली आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाका ऑफिसान वचोंक जाय न्हय तुका ऑफिसान वचोंक वेळ जाता आनी म्हाका जायना मिस्टर अरे म्हाका उगडासूच ना पळय आयज तूं हें विसरला फाल्यां तूं हेंवूय विसरतलो हांव तुजी घरकान्न चल म्हणून चल भितर वच या भितर तोन्या हांव तुका आर्गां दितां आयचे दिसा पासत थोडे रातचे न्हिदलेले आजुनूय उठोंक ना पूण तुवें म्हाका उठावून वायचो दीस दिलो म्हणून आर्गां दोन्या तुका म्हजी आपुरबायची एकलीच तूं ल्हान आसतना घरकान्न मेली आनी हांवें ताका जायते त्रास घेवन हाडयली भरपूर शिकयली गव्हर्मेंटाची सर्विसेक वचोंक लागली आतां हांवें तिका काजार करून हांव सारको एकसुरो जाला 6 म्हयने जाले काजाराक पूण आज देखून ताणें खबर घेवंक ना पांय आसा हो मेला काय म्हणून आज म्हजे तुयेचो जायतो उगडास येता हांव खबरेक म्हणून वेतलो ओय हांव तशेंच करतलो बाय 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 तूं कसो आसा हांव एकदम बरो आसा बाय आनी खंय वचूंक भायर सरलो तुजीच खबर घेवंक येतालो बाय म्हजी खबर? जायते दीस जाले
तुवें म्हजी खबरच घेवंक ना चड बिजी उरली पाय जाणा बाय तूं कामाक वता घरा लागीं काम करता म्हणून बिजी उरलें म्हणून बाय तूं कशें आसाय हांव एकदम बरें आसा पाय तुजो घरकार कसो आसा तोवूय बरो आसा आनी तुजी सासू माय तिची जाल्यार खबरच विचारी नाका म्हजी सासूमाय म्हजो खूब मोग करता म्हाका घरांतले किसकुडाचें काम पासून करूंक दिना वय बाय म्हज्या पासून सिरवितो दवरला तिणें सांग दोन्या कारगा कित्याक तुवें सगळें मागलेलें म्हाका फाव केला म्हणून बाय तुज्या तोंडांतल्यान ही उतरां आयकोन इतलो कुशाल म्हज्या जिवितांत केत ना सांग ना मोगाचो पाय तो. एकलीच म्हज्या देवाची म्हजो निवून वाडयलें कसल्यांचो उणें करून ना सुखाच्या पाण्यान दवरलें गोंडातली पोरी हांवें तुका भरपूर शिकयलें देखी तुका काजार करून दुसऱ्याच्या घरा धाडलें पाय तूं म्हज्या मोगाचो उजवाड म्हज्या जिविताचो केन्नाच तुका हांव सोडची ना सुचोतोच म्हज्या काळजाचो मोरो पासून विसोची ना सांबाळ कोत्तेली तुजो त्याक जावून आसा पाय चोडा म्हज्या मोगाचो उतरां आयकोन तुजी चड खुशेन जिवलो म्हजो असोच मोगानानी सोसणिकायेन घरा बचोलोय तुजो तुमचे मोदें कितें वायट घडत कामायकाक सोसात उजार करून बेजो दुसऱ्याच्या सांगण्यांनी घरान तुमच्या लायना काय उजो दुसऱ्याच्या सांगण्यांनी घरान तुमच्या लायना काय उजो आयज तुका पळोवन हांव खूब खुशाल आयज हांव चोडा दिसांनी घरा आयला म्हणटोच वय बाय. हांव म्हज्या हातांनी जेवण रांदून तुका वाडटली पाय चड खुशाल जालो बाय चड चल देव खुशाल. पाय हांव तुका जेवण घालता अगो फिओना मुगो हांव आतां येता मगो केन्ना आयले लंडनांतल्यान सई साय रेल्ले बरें पासत जालें मुगो वय 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 हांवें आयकिल्लें मगो तुगे झेड्यागे काजार जाल म्हणून होय म्हजो पूत काजो जाला हय सांगाव पासून ना न्हू सांगा तूं हांगा असले ना अशें करून फॉर्मेलिटी अशें करून सांगताय न्हू यो हांव म्हणून एक सांग म्हाका आतां तुगे चेड्यागे काजारे जिवीत केस चलता चलता बरें चलता बरें हांवें आयकिलां कितें म्हणून तुगे सून कामां वयता म्हणून कामाक येता तें होय कामाक वयता वो आपल्यागे आदली नवऱ्या मेळो वयता गो ना चोय हांव कितें म्हणटा आतां सून आहाय त्यो काजार जावन आपल्यागे कामां वयताय म्हूण आदली नवऱ्या मेळो वयताय न्हू रे ओय मागीर तेश को मोठ गो हांव आतां तूं रागार जायनाका तुका सांगपा आतां सांगिल्लें न्हू रे ओय ना 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 हांव तुजेर रागार न्ही आं बरें बरें चल रे आमी सांगपा आतां सांगिल्लें न्हू रे यो 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 घोडीक हाच्या उतरांनी सोच सांगूंक येता कित्याक सिया सकाळी फुडें घरांतले भायर सरोन वेता ते सांज जातूच घरांत येता ओय आजच्या वरी हांव चिंतेली हांव चेरूल चिंतेली कित गो केसो टेन्शन घेत गो तू कोण कित म्हण गो तुका सांग गो म्हाका कोण कित म्हणटा सांगू ते केकूत आपल्या येयार कोतो सांग मगो म्हाका टेन्शन घेनाक म्हणटान कित करपाचें घरा को देवचा सुदायत न्ही रे काम कर तें काम कर म्हणून इंग्यो तुका म्हण की सांगता कोणा म्हणाका लोकां पासून म्हणाका हे ना हय तुका सांगता आतां मरे तेगे सासमाय ना ते चोड काजार जालेले घरा हय. कडेन ते केसो त्रास दित रे कामा लिंतान कोणा कुपारी मेळोयत काय म्हणटा ते बाबडे कोणाय बरें चोड उपासेस करणा जरीत तर हांव तेगे सून आलोली न्हू या पल चयले ढा ढा मान मान मेकअप कोनाय तसं तांबडे कोतालो सारखे आवय देवा आरगा तू तेगे सून जालो ना मग कित्याक हांव वयर पडपा न्हू गो तू कित कोर पटालो रे आगो तू तेगे सून जाले हांव कोणा मोगान पडटा आसलेलो हे सारखे ओय तू इंटरव्यू गेलो आशिल्लो रे जाल तुगेले आवय इंटरव्यू आगो तुजी मोग्या पासून हांव कामां लागल मगो जावं साहेबा लागलो काम ओय. केसले आवय केसोले केशेरा
कॅशर हा. म्हणजे बँका कॅशर असताना बँक पासून काय नव्हतं ना काय नु हा. हाय पोस्टाचे होय बरं हाय पोस्ट दोन डिपार्टमेंट सांभाळपा पडते अहो दोन डिपार्टमेंटचे एक फॉर्म बोत आहेत आणि दुसरा पैसे खाता येतं आवय त्यापासून काय नव्हतं ना ते पासून काय काय नो अगो लेडीज आणि जेंट्स पेट ऑलरेडी कॅशर शी साई बाप बोगस तो आणखी सांगता दोन डिपार्टमेंट सामाटी लेडीज आणि जेंट्स शी तू मरा मुझ नाव सालो जे गायलं मुझ नाव म्हणजे आवय तुझ्या तिथून तुक लॉस जातो मग ती सिरीज सोडा दुसऱ्याकडे इंटरव्ह्यू गेला अहो जाऊ तिंगतो रे जाल मरे होय झाले हालचा ये म्हणलं आवय वैतालो जाऊ साहेब काम जाता ने ये नाम सांगले तुझी किती मेहंदी हातवर बोलाय रे किती नाम सांगल रे अगो प्लेन चलोपाचो होय मागे ये नाम सांगले अरे किती अरे अगो माको प्लेन माको वयल रस्ते हुई कटाई आता सकयल्या चलोपाला जा अक्को रस बावता आसलेलो साई बाप बोगस एक सांग म्हाका हे संवसारा हुचे काम आसले तू कोतो येश आवय तू त्याच पासून टेन्शन घे नाका आवळे जात्री कोताल किती म्हण रे आवळे जात्री कोताल इंग्यो तू मुझे हाईटी लांब हान की तू अर्धा जाय रे आवय तर मग दोन ओढलं मग झालं ना चिकन शी, ती ओव्हर सोड अय. तू मुझ मो कत्रे आवय मग कोता अगो बेकार पड मग ती छाटल्या बहुत गाव मग कोण अरे आव कोता तू मोगान पड मग दाखोवपा कितू मोग कोतो दाखोवपा जे दाखव मरे वाजय मुलगा ओ मोजा मोगा सांगता ते तू मोतींदूर दोगाई मोगान पोवची मोरोसो मोगाचो आमचो केन्नाच बदलची न्हय कोर डार्लिंग म्हाका एकूच पावटी गपान म्हाका दोर तापो लागीत रे बरोची होय जा. मोगाम गे करिया वचन हारिया बंधारी तूं तुगेलो मोगाचे मारी डार्लिंग म्हाका एकूच पावट गपान तू दोरी हांव तुका सोडपा ना सांगता गो मोरो सोरी सांग मोगाम गे करिया वचन हारिया बंधारी हांव तुगेलो तूं मुगेले मोगाचे मारी डार्लिंग म्हाका एकूच पावट गपान तू दोरी हांव तुका सोडपा ना सांगता गो मोरो सोरी आवय सारको सोडपा काशे ना मरे. ना गो हांव सोडपा ना गो एक सांगू तू पोटा भूक लागल्या मुझपा टाकू हय ना असा लागलं ना शुअर मग शुगर 100% शुअर न्हू मग हेंगार हांव जेन येता शी मोच्या पुताक काजार करून हांव सारकीच त्रासान पडली त्या दिसाक म्हाका फेवनान सांगलेले त्या दिसाकान हांवें ताका दीस तूं मोची नोदर ताचेरूच दवरली तो तिने सकाळी फुडें उठोन गेलेले आजून येवंक ना पाड पडलेले आमचो आसा तो ताच्या लागीं विचारता कांयच विचारिना वगीच तोंडां बोटान घालून पळयता मामी कितें जाला आनी कितें चिंता ती किती ती सांगत तुका ती मरे तुगे बायलेगे चिंतिता ते केदोन घराक येता केदोन काम देव आगो देवचरा पाड पडलो सुण्या तू मुगो इशिको गोबायला मत फुटगातले देवचारूच कोण अगो तू वगेरा तू विसर तू जावन आसा आमचे सिरविदो म्हणटच तुजो जागो हांगा सालांत न्हू आवय. हुडकूच ना सजमले आनी तूं म्हाका व्हडलें सांगता ते सकाळी फुडें उठोन मोच्या पुता सांगातात ते गेलेले आतां सांज जाली सांग म्हाका खंय पावले ते तुझी किती तोकली जाग्यार कधी रे तुमचे? एक सांग म्हाका सदां काम वयतो मनीस घराको बेगीन येत जाणा कित तू केन्ना लेट जात ना येतलो आवय केसो भूम घान उचको त्या रे घराक लागली म्हजी मामी कितें उलयता तें सोच जावन आसा सिया म्हजे बरोबर भायर सरोन गेलोली अजून येवंक ना आतां सांज जाली आनी तुका सांगता किती म्हजे मामी लागीं सुबेज उलय नाका सज मोलें वो जालो माय गेलो गुड इवनिंग सगळी एकट्यान कसली मिटींग करतात तुका मागतान केन्ना आयलो अरे मामी तू च्या पियेली न्हय अरे सगळी ओगीच आसात शी मिलाग्रेन तू तोरे सांग न्हय कितें जालां हांवें सांगिल्लें जाल्यार मुगो बाय अशें देंवचारा ते राग येतलो आतां मुगो तुजे इराकाय दोळ बूम पडपा आहा तूं मातशें सांबाळून राव अरे पूण जाला तोरी कितें जाला तरी कितें सकाळी फुडें उठोन घरांतले तूं भायर सरोन गेलेले कामाक वेता म्हणून तुयच्या कुमारी सांगता मो समाधान आयले म्हणून देव जाणा देव दिरे खंयचे शी मामी मामी तुवें कितें उलयता सिन्नी मामी म्हाका ह्या पोरी उलयता आनी तूं उगीच येवन आयकता जाल्यार हांवें कितें करपाचें म्हजो जीव देवन हांवें मरपाचें तुजो जीव दिवन व्हरपाचें काम म्हजे लागीं विचारता तो जाल्यार तुकाय दिसता हांव कामाक वेता ते मोजा मारूक वेता म्हणून आवय बाये
ओ तो येते देवचरा भाशेन जालो कित गो तू गेलो आयगे कापणा भितो मिलाग्रीन तू वळ घरा थंयसर कासारीची वितन दोनिया हांवें करूंक ना कसली चूक कसल्या कारणाक लागून दोनिया आयसाव घरान या बोगदा दूख सौदान चिंताली काजार जावन घरान ह्या सौदांच भोगूंक सूख दिसता म्हाका उठोन पडलो म्हणून ह्या मोच्या जिविताचो रूख दौदीर हांव तुका सांगता सांगणे म्हजे गोट तुजे मोतींदोर कामाक वचपाचें बोन तूं सातेलें सोडून तुका ह्या घरान रावप काय तर मोबायला मध्ये फूट घालूंक सोदताय शिल्या परी बदलताय आपलो रंग मागेले तू चडूय आयकना काय संसार तुजो पाड जातलो उगडाक दोर मिलाग्रीन तुका सांगता सांगणे मोजे आई आमचे मोदें पडोना काय मामीक मोजे तोवे कितें मुटल्यार वगो रावचो ना तुका कसलो गोरकार तो तुवेंनूच दाखोवन दिले सगळ्या लोकांक तू दादलो न्हय पूण तू इजडो म्हूण आतां गोमोन आयले म्हाका तू दादलो न्हय पूण तू इजडो म्हूण आतां गोमोन आयले म्हाका चल बाबा चल आमी भितर या सुजनी मिलाग्रीन हे म्हज्या जिवितान घडटा तें कितें हांवें कसली चूक केल्या म्हणून बाय गो तू जायत मोग कोतालो जाणो वेश देवचरा काय कर तुका नाक जालो गेला हुई वाटे वयतास एक्सिडंटान मेल्या पुरो ना मिलाग्रीन तशें म्हणू नाका म्हजो गोरकार तो सदांच खुशाल आसलेलो म्हाका जाय हांव नको तो हें सगलें कित्याक कोता तो चल बाय तेंगे खबर चढा भितर या चल यो कितले दीस जाले जिवाक सारकें बरें दिसना दोतोरागेर वेतलो म्हळ्यार बोळसान पयशे येना चेडवाक फोन करतलो म्हणून आसलो फोनूय बंद पडलो कितें हुई केशा रे आसा बाय सुमाराचो बरा मरे हांव वळखोंक ना मुगो बाय तुका तेंगे ते तुगे सुनेगे सासमायगे तू कामा आहा ते कामा हय कितें जालें बाय अंकल तुका चोडा काजार करून घरा करून बेजारत आसतली न्हू एक सुरो पडलो बाय सारको टीव्ही लावंक गेल्यार लायट येता वयता सारकोच कोरोना बेजार व्हायरस लायटी चेलचोत म्हाका तू ती खबर सोड अंकल बाय. तू मरे तुगे चोडा बरे मरे मान मरे नान हे देखीन म्हज्या वाडयलो लागीं गोडटा ते बरी वाडयलेलें गो बाय हय बरें तुगे चोडू तू तेके असो जॉब फावो जावपा मरे अंकल नशीब आसूं जाय काय बर सर्वीस मेळ रे तेका सारकी देवाचें बाय ते पूण कितें जालें पूण कितें जालें बाय कितें जालें पूण अंकल कितें सांगो तुका कितें जालें? तेगे घरांत एक सासमाय सोतायता कामाल तांकां कोणा कुपारी मेळोयत काय म्हणटा कितें? हय तेगे टेन्शन घेन आपल्या बरे सर्वीस पासून सोडले सर्वीस सोडून दिली हय हांव आनी डॉक्टरागेर वचलो ना म्हजे दुयेचेच खबरी येतलो कितें कोत्ता बरो कोणूच पाड पळो देंवचान म्हाका भाज रांदाळा घरा कोपा जाल्यार फेर कपो तोलपा लागतली दोनिया हांवें कसली चूक केलेली म्हणून म्हाका ह्या घरा नाका जालेली उतरां आयकूंक पडटात काय बरी म्हजी गव्हर्मेंट सर्वीस आसली आमचे लागीं कांयच नासली तरी पूण म्हज्या बायन म्हाका कश्ट करून त्रास काडून म्हाका बरें शिकून म्हाका ती सर्वीस फावो जालेली बाय तूं रडटाय आनी कितें जालां बाय पाय कितें जालां पाय कांयच ना हांव कुसलान काम करताली तेन्ना दोळ्यान कितें गेलेलें दुखता फट मारी नाका बाय तुका तुजी सासू माय त्रास कोत्ता न्हय तुवें ना जाल्यार गव्हर्मेंटाची सर्वीस कित्याक सोडून दिली बाय सर्वीस होय बाय तुवें ती सर्वीस कित्याक सोडून दिली पाय हांवें तुका फोट मारची ना पूण तुका ही सगळी खबर कोणें सांगली पाय म्हाका आटेर मिलाग्रीन मेवलेले
मिलाग्रिनान सगळी खबर तुजी सांगून दिली बाय कितें जालां कांयच ना बाय हांव कामाक वेता तें ह्या त्या कुपारीक मेवूंक वेता म्हणटा ती म्हाका भुरगें ना म्हूण दीस रात म्हाका नाका जालेल्या उतरांनी उलयता पाय ती बाय भुरग्याक रावन रडो नाकाय देवाक जाय तेन्ना भुरगें दितलो सगळें सोंसता पाय हांव असो गोरकार पासून तिका कांयच म्हणना सगळें ओगीच रावन आयकता तो म्हजीच कसलीच चूक नासतना पाय मायच्या लागीं पूत कांयच जारना बाय कांयच विचारना ना पाय तो तिका कांयच म्हणना कितें म्हणून करतलो हांव बाय सुसून घे पाय पाय कसो आनी केन्ना आयलो आतांच आयलो बाबा सिया सिया कितें जालें आनी ओगेच कित्याक आसा मामी तुजे लय परत झगडोक लागली तिका टेन्शन जाता न्हू आमच्या एकवटाक भुरगें ना म्हणून तिका टेन्शन जाता जाल्यार हांवें कितें करपाचें हांवें म्हजो जीव दिवन मरपाचें हांव जाणा सिया मामी तुका कितली उलयता ती पूण हांव म्हणून कितें करतलो हांवें कितें म्हटलें जाल्यार तूं म्हाका खावूंक येता तुज्यो नाका जालेल्यो खबरो सांगता त्यो म्हज्यान आयकोंक जायना तूं म्हणून आनी कितें करतलो अरे म्हजो गोरकार तूं ह्या उलोवक पासून तुका लॉस दिसना सिया हे सगळें म्हाकाच लागो सोस न्हय पाय पाय चल तूं घरा वच पाय ती आयली जाल्यार बिश्टेच तुका नाका जालेल्या उतरांनी उलयतली सिया पाय कित्याक वच म्हणटाय ताका जेवरूच वचोन दी न्हय जेवून वचून दी तो जेवून वेतोच फाटल्यान आड्यो मारो नाका तुमचा तो व्हडलो उपकार आमकां नाका सी पाय पाय चल तूं घरा वच पाय हांव तुका मेळो घरा लागीं येतली बरीच म्हणून बाबा ताचो विचार घे रे बाबा कशें सोडून दिलें जाल्यार ते म्हणून एकलें कितें करतलें पाय तूं टेन्शन घेनाका ना बाय हांव एकदम बरें आसा पाय हांव येता बाय हांव कोपरे घरा लागीं येतलें पाय चल सिया भितर वच आनी विसव घे यान बोमो येत मग गेला सारकें एकलें एशको एकसूर सोड वयताय आंबा कितू उणी पोण बोगीत जान तूं घरा कडेन सारकी बाबा घाल कितें रे वॉट मॅन इरी मुंबई पाडी मग खंय गेली आगे तू बोंबो येत मग गेला मग अरे तें तुका सांगपा येयलो आय कितें जालें हय. आंटो मातशें नाय मरे बॉम्बे रावन फोन येयलो आपूण बरें ना आपणा बोलें यो गो मू थिंग गेलो मरे आतां पयस दोलें कोरोना वायरस जालें हांव जाणा तेजेर आवय वर्ष घालले हय पयस दोल मरे हय. 10 मिनटां रावलें 15 मिनटां रावलीं 1 वर जालें 2 वर जालें बेजारी पावली हिंग कितें जालें आंटू हिंग रावलें ते देवसराका बरी केस्तांव जाताय मरे ढाप ढाप कोलो मोमेंट कडेन आनी बरी सुद्दां केस्तांव जाताय ती केसा करू एकदम हुशार आहा कितलो आवय चड सारकें आमगे घरा कडेन दोन रेडी आहाय तेकडे मातशें केस्तांव कर तूं कितें सुटोला रे आगे दोन एशको दमणी मार मुज तकली उतोर रे आगे काय जायना गो ए ती खबर सोड तू मोको काजार जातो मरे एल्ले पाटी तोच कशें कित गो तू आगो हांव टायम पास गत गत कळे सगळे पाट मुगो तू कांतरा म्हणून सांगोच पडटा मुजगा वाजोय पयलेच नदरेन पडून जालो मग तुझो जालो तुका पळोवन जीव म्हजो कशेन रे भरलो पाय तुज्या मोगार आमचे आडकोड आटलो तेन्ना चालू सांग रे तूं कितें करतलो पाय आमच्या मोगाचेर जोरूय घालीत तर फूट हांव वचोन ताच्या नाकार एकूच मात्तलो गोमूट इतले बेगीन सांगचे न्हय आमच्या मोगाचो गूट सुबेज केल्या पायच्या जांगडाक दितलो हांव आवय गूट. फूट दितलो रे पाय आमच्या मोगाचेर जोरूय घालीत तर फूट हांव वचोन ताच्या नाकार एकूच मात्तलो गोमूट इतले बेगीन सांगची न्हय आमच्या मोगाचो गूट सुबेज केल्या पायच्या जांगडाक दितलो हांव बूट कळ्ळें तू सोडपा ना मू कळ्ळें म्हाका काळे मंगा ए पुणे बरी खबर आयकल तुगेली आं? एसो गो तू बरो इंटेलिजंट सारकी खबर आवय तू कोण सांगील ते सारकी सांगला आवय सारकें आहे. सांगितलं म्हणजे इंटेलिजंट तू होय. तेश को जाल्यार मरे हांवें क्वेश्चन
आमचो आवो असं क्वेश्चना लागून टीचर म्हणजे इतले बेजार जाते कित्याक गो? आयचा रीत राव म्हणटालो आन्सर दितालो ना ग. शी सायबा भोगत केसा बोंडो चोय यो बसोड हांवें क्वेश्चनचाच आन्सर कर विचार घे तू धाकटोसो तो हांवे धाकटे जावं जावं विचार हा, चोय. एक पोती उदका न्हावपा वयता आतां भायर कितको येतालो आवो इजी आन्सर मुगो सारको सांग मरे आगो ती पवन येतालो ना ना तशें जाल्यार चलोन येतालो ना तशें जाल्यार तेकोन लोकयत आसतलो ना तशें जाल्यार तूं म्हाका सांग कितको येतालो ओले जाय निवपा ना सिया हांव आयजूच मामीक सांगता देफे तुका न्हू पूण म्हाका आसा म्हणून नाका सी म्हाका नाका तू तिच्या नोदरे मुखार खाला पडलो कितले म्हणून सोंसतेले सिया तूं कितली महान वस्तोरी चोरी तर परिपोट तिणें पळयलो जाल्यार हांगा व्हडलें वादळ जातेलें तू त्या पासून कांयच पिये नाका आयज कितें तर गो बायला मोगान उलयतातशी आगो धोव दिल्या तू काव्यांक आजसार फाटी सांगला ये म्हज्या घरांत ते तूं भायर सरोन वच म्हूण तुका पळयल्यारच म्हाका वीट येता मामी हे तूं कितें उलयता आमच्या एकवटाक भुरगे ना जाल्यार तो एकट्याचोच गुन्यांव न्हय पूण म्हजोय गुन्यांव आसा पूण ताका एकट्याकूच गुन्यांवकारी कित्याक कोत्ता मामी तूं वगिरा तू सर अरे आणि आंख वार आसतना खुंयच्या चेड्याचो सांगाताक मोस मारून आपल्या जिबीत पीठ द्या केला आणि शेवटा काढून तुझ्या पाण्यात घातला आगो देवा खातीर हांव तुझ्या थंय आज सोडटा या म्हज्या पुताची तू वाट सोड ताका दुसरे कोणी काजार कोत्ता वरण काजार मामी तू तोगल्यान पिशी जाल्या म्हाका दुसरी फावटी काजार केलो जाल्यार आनी तेन्ना आमगेर भुरगे ना जाल्यार तूं म्हाका अशीच काजार खंयच रावतली सिया तूं कांयच भिये नाका तूं आमकां जिरूल भुरगे दितलो चल चल आमी भितर या तू वच हांव उपरांत येता भुरगें दितलो खंयचें भुरगें दितलो आगो तूं गेला आनी केन्नाच भुरगें जावचें ना कित्याक तें जाणाय तूं जावन आसा वाचड दोनया म्हाका हें सगलें दूख कित्याक दोनया हांव म्हज्या जिवितांत खंयच चुकलें म्हणून हांव सदांच म्हज्या घरकाराक विस्वाशी रावली काजार जावन एक खुशाल कुटुंब घडोवंक सोदतालें हांव म्हजो काजारी संवसार खुशाल दवरूंक सोदतालें हांव पुढे आमच्या सुखी घरांत कोणाची नदर लागली म्हणून म्हाकाच खबर ना दोनया तूच आमचो रचना तूच आमचो घडणार म्हाका एक भुरग्याचे देणे फाव कर दोनया म्हाका एक भुरग्याचे देणे फाव कर
आसा बरें हांवें आयकिल्लें मुगो तूं तुगे सुनये दूख दित म्हणून त्रास करता म्हणून जायते कोत्ता त्रास कोत्ता करपाचें न्हू आगो काजार जाल्यार कितलींच वर्सां जावन गेली घरान भुरग्याचो उजवाड आसा एक तरी भुरग्याचो आवाज आसा गो आगो तेजेर मग गायल्या जायना न्हू तुगे चेड्यागे दिफेत आसता न्हू अच्छा एक काम कर तुगे चेड्यागे सुनये गे दोतरा बरोबर मुगो तांकां आनी टेस्ट करपा लाय न्हू आगो म्हज्या पुताक कसलोच देफेत ना देफेस आसा जाल्यार फकत त्या दोदिऱ्याक आसतलो चेड भांगरा आती गेलो चड करता आगो तितलें काम कर दोतरा बरोबर मुगो तांकां आनी टेस्ट कर मागीर कळटलें न्हू कोणा देफेता कोणा देफेत ना तो न्हू रे ओय हय मागीर पयलीं टेस्ट कर आनी मागीर कळटा तुमकां बेश्टें फर उलयल्या जायना आगो ती खबर सोड वो कोण गो तुजो म्हजो नवरो तो नवरो नुरी पूण इतलो ल्हान तुजो नवरो ना ल्हान न्हू गो तो व्हडलो नुरी ओय शिशे म्हाका खूंय मेळलेलें तें जाणा तूं खंयसर मेवलो म्हाका तूं सर्कसीन मेळलेलो नुरी ओय तुमच्या लागीं उलोवन म्हाका कसलोच फायदो ना चल आवय आवय ती सामकी बायल मरे फरफर जावपा अशी ते गे खबर सोडी आम बरें आज पिक्चर आया न्हू ओय अरे सिया आयज हें सगलें दूख भोगता जाल्यार फकत म्हाकाच लाग तुजो कसलोच गुन्यांव ना सगलोच गुन्यांव म्हजो जावन आसा जेन्ना म्हजी मामी तुका इतलें उलयताली तेन्ना हांवें म्हजें तोंड उगडूंक ना हांवें जाप पासून काडूंक ना हांव ओगीच रावत पळयतालो म्हाका गुन्यांव बोगूस हें सगलें म्हाका लागून सिया सोंसता सगलें सोंसता हें सगलें सोंसून देवूच म्हाका आपलो आदार दिता तूं कांयच भियेनाका देव आमकां भुरगें दितलो म्हाका ताचेर विस्वास आसा देव आमकां भुरगें दितलो आयकून काळीस रोडले सुखी जिवीत मोजे दुनिया आयजे काळोखान सांडले आयज म्हाका लागून गोडला वर्गांनी पडटा उपाये मामी वसले दूख दीत म्हूण केन्नाची दूख नासले हांवें देफेत म्हाका आसोन सगलें तुजेर घेतलें तुवें गोरकांनी गुन्यांव म्हाका भोगून कसलें दूख दिवंक ना हांवें गोरकारा मोच्या या पोरी रोडो नाका रोसला देव तो आसा तो सांबाळटलो म्हाका मोचेर दुखायला दोनया कोणाक निर्मी नाका हे सगलें सोसून दोनया तुजीच गोठाय दी म्हाका हे सगलें सोसून दोनया तुजीच गोठाय दी म्हाका सिनी तू कांयच भियेनाका मम्मी बाय. बाबा कशी आसात बाय 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 तू कसो आसा एकदम बरो आसा तुजी बाय भलायकी कशी आसा आसा बाय सुमाराची तू वखदां टायमार घेता न्ही घेता बाय गो बाय घेता बाय
तुम्ही दोतोरागेर वचपाची असली वचून आयली होय पाय आनी रिपोर्ट कितें मेवला बाय रिपोर्ट होय रिपोर्ट एकदम बरो मेवलो पाय डॉक्टरान सांगला घेवपाची कसलीच गरज ना म्हणून आरका तुका सिया पाय चाव घेवन यो न्हय छान. पाय पाय तू हांगाच राव तू चोडा दिसांनी आयला म्हणटोच हांव तुका चाव घेवन येता तू कितें खातलो नाका बाय तुज्या उतरांनीच म्हजें पोट भरलें बाय हांव रोखडीच येता पाय कोण तू आणि किया म्हज्या घरान कित्याक आयला देखून तुका सांगता आत्ताच्या आता ये तुझ्या तुवेक घे आणि किया म्हज्या घरांतलो तू भायर सरोन वच तू कितें सांग सोदताय हांव तुजें कांय सोजमोक ना सजमक ना जाल्यार आय एक फळां दिनासलेलो रूख आमकां कित्याकूच उपकारना तो आमी कातरून भायर उडयतात तसलो रूख जावन आसा ही तुजी तू बाय ती कितें उलयता ती उलयता तें म्हाका कांयच गमोक ना कांयच गमना तुका अरे आत वर आसतना तुवेक तुज्या तुवेन ये त्या चेड्याच्या सांगाताक मोज हारून शेवटा काडून यमाच्या पुताच्या गळ्यात घातला हो गिराव! तुमचे. मामी तोंड आसा म्हणून कांयच्या काय उलय नाका आनी देवाक वखमान करी नाका इतले वगत म्हजी तूं इतले दीस जाले सोंसता ती बाबडी दुखा घडोवन वाडटा आनी हाणे ताजे वांटो घेवचे सुवातेर मायची सायड घेता अगो राव पाय तू तांकां कांयच म्हणो नाका सगळें सोस पाय व्हडली धोंगा कोता दो दिरे तुमचे पयल्यारच म्हाका सारकी वीट येता हट. बाय चल म्हज्या सांगाता घरा यो बाय ह्या घरान तुका केदनाच सुसेग मेवचो ना बाय वर खंयचें घर पाय तूंच म्हाका सांगतालो न्हय हे चेडू कासान सावन आपले पायचें घर सोडून वेतोच ताका फकत आपल्या घोवाचें घर म्हणून होय बाय हांव काजार जावन हे घरान भितर सरलो पाय हांव जियेतली जाल्यार फकत ह्याच घरान आनी हांव मोडटली जाल्यार फकत ह्याच घरान पाय पाय आय तूं बरे भाशेन वच हे सगळें सोसून देवच म्हाका आपलो आदार दिता हांव फाल्यां येतली पाय तुका मेव बरें बाय तूं वच पाय बरें बाय हांव येता हांव तुका मेवतली पाय बरें बाय बरो करून वच बरी करून तुमी सिडनी आमी डॉक्टराक दाखोवंक जाय फुडें कितें करूंक जाय तें तोच आमकां सांगतलो ओय सिया पूण माय कांय सांगू नाका बर सोजमलो न्हू चल यो शी शेकी आम्ही काजार झाले आम धाकटो असो बाप झाला ओ पाड पळो सदां सुसेगाद येता ओय बेगीन यो सुसेगाद येता जाला किती सुसेगाद हिंग किती भोगू पडटा हांव जाणा कित बोगी तर तू किती भोगीत म्हणजे हेगे पे सांबाळूं जावपा नाका आवच ते केसो तो बाबा चढ जा रे हांय केन्ना पोस्कोट उबाल गो कित बाल रे हांय केन्ना पोस्कोट उबाला ते हांव जाणा हांव चोपा गेले बेचे एक दोन मुतू जाता मुतू पण बाबा ग बाबा न्हू गो म्हाका तू जाल्या सोश कित गो सोश आगो सोंसल्या हातोर जाता अरे गायो आमकां बरें पडटलें कित्याक माते घर हा न्हू माते घर म्हणपाचें आनी हातरा म्हणपाचें आनी ते मेरेन हांव हातोर जाल जाल्यार तू हातोर जायना तू होको सोशू सोच सोच म्हणटा आगो म्हाका मुगा तूं दुबाव लागता चोया या दुबाव हाय दुबाव किती आसला गो तुका आम मोगान आहल्या कितलीं वर्स जालीं ओय हा काजारूय जालीं हय. काजार जाल्यार कितली वर्स जालीं ते आनी मेजनाक तूं आगो काजार जावन भुरगीं जात तो आतां मितू वर्स मोगान जाय काजार जालीं भुरगीं जात तो डायरेक्ट येत जावपा न्हू येदो कितें जाय जालो गो के जापा जालो रे येत जावपा न्हू आनी हो के जाला येतो सो किती बांगडा कुड करे हे दो जाल हुई ते कितो मेत रे आगे तरी पूण म्हाका ती दुबाव लागत गो अरे कित्या दुबाव आत तू आगो भुरगे जावपा 9 म्हयने लागताय ओय 3 म्हयन्यान कितको जालो लेट मी एक्सप्लेन कोर एक्सप्लेन तू काजा जाल्या कितो म्हयन जाले 3 म्हयने हांव काजा जाल्या कितो म्हयन जाले 3 म्हयने बाप जाल्या कितो म्हयन जाले 3 म्हयने मा जाल नाही 9 महिने तेशको मेजताय ओय तोन्या एक वस्तोरेक भुरगें ना जाल्यार फकत एके वस्तोरेन कित्याक सोंसपाचें काय बरी ह्या घरांत खुशाल आसलेली हांव अकस्मात कसले वादळ मोड आयले तेच म्हाका समजना सगळें सारकें वेतालें म्हज्या गोरकाराक देफेत आसा म्हणून म्हाका भुरगें ना आनी म्हाका भुरगें ना म्हणून म्हाका ही सगळीं नाका जालेली उतरां आयकोची पडटा जाय ते सोंसले हांवें
अशें आनीक आनीक सोसूंक जायना बाय पाय तुवें म्हाका फोन करून अकस्मात कित्याक आपयला बाय पाय पाय म्हाका तुज्या सांगता घरा व्हर तुका हांवें केंच ना आपयलेलें बाय तूं म्हज्या सांगाताक सांगलेलें आयकलेलें जाल्यार तुवें दूख बघूंक पावचें नासलें बाय म्हाका हे घरांत रावूंक नाका पाय म्हाका तुज्या सांगताक व्हर चल बाय चल आमी घरा या तुवें मोजे वाडोयले कसलेच दिन आसतना तूं आवडे दुनिया चोरून व्हेले मोजे दुवेचें सूख ल्हान आसले वाडोयले पोटाची मोजा मारून खूब हांव नोको दुनिया कसली जाली मोजे दुवेची चूक पाय मोजे म्हाका लागून रोडो नाका रोडोन तूं फुगार जायनाका नशिबान आसलेले याद मेवले म्हाका देवाचे शिंटू गोरी नाका पाय मोजे म्हाका लागून रोडो नाका रोडोन तूं फुगार जायनाका नशिबान आसलेले याद मेवले म्हाका देवाचे शिंटू गोरी नाका पोरकांनी मोचे या पोरी तूं रडो नाका त्या मोच्या घरा दुखोकता जाल्यार फकत लागोन म्हाका तूं बरेंच जाता तूं काळजान भितर जाता ताका त्यो तुकाचेरूच भुरगें दितलो विश्वास आसा म्हाका त्यो तुकाचेरूच भुरगें दितलो विश्वास आसा म्हाका आयज तूं म्हाका सोडून वच तुज्या पांयच्या घरा तुवें म्हाका लागून जायते त्रास सोंसल्या तितलेच पुरो फकत म्हजो रेस्पेद आनी मान राखो देवा तुका सदांच खुशाल दवरल्यार पुरो हे आसा डायवर्स पेपर हाचेर तूं सायन कर तूं मेकळे जाव डायवर्स पेपर्स बाबा म्हज्या पुता तू सियाक डायवर्स दिना काय बाबा हो रिपोर्ट वाचतोच म्हाका गोमले ते फेत सियाक न्हय पूण तूं काय आसा म्हणून माय सिया हे वेळार म्हजे दोनूय हात जोडून हांव तुजे लागीं म्हजे चुकीचे बोगसणे मागता तुजे लागीं गोडटा जाल्यार म्हाका माफ कर बाय म्हाका माफ कर देव तुका बगसूं मामी साहित्य गोराबी आनी अशेंच घडटा एक चेडू चेडो मोगान पळोवन काजार जावन आपलो फुडार घडोवंक चिंतता पूण कांय कारांक लागून चुकीची चिंतना आयली म्हणटच मनांत असलीच घडण्यो गोराब्यांनी घडटा आयज हांवें म्हजी चूक वळखून घेतली म्हजे परी जायती झाडां आसात कोरजे भायर सुनाक नाका जालेले उतरांनी उलयतात तांकां दूख दितात आपल्या पुताचो गुन्यांव आसतनाय पासून स्वताच तांकांच गुन्यांवकारी कोपतात बाय चल चल आमी घरा या बाय तुजे सासू मायन वाजूड 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 म्हणून तुज्या काळजार विकाची झाडां रोयल्यात तितलीच पुरो बाय तुजी सासू माय लोकांक सांगूंक पावली आपली सून वाजूड केन्नाच तिका भुरगे जावचे ना म्हणून तुजी सासू माय लोकांक सांगूंक पावली आंकवार आसतना हे चेड्या सांगाताक त्या चेड्या सांगाताक भोवन पिडार जाला म्हणून कुसवो सुनेचो